बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो आयज काय व्लॉग बीन काय ना, आयज एक तुमका रेसिपी घेऊन येयला. ओके, तो पयर हांव पणजी गेल्ले न्ही, सो येताना हांवें हाडलेले पळय ते आकूर आणि ताका इंग्लिशीन म्हणटा मँग्रोव फन्स. ओके, इफ तुमका खबर नासतलें आकूर म्हणजे कितें ते, ताका इंग्लिश नाव आसा मँग्रोव फन्स. सो ते हांव घेवन येयल्ले, म्हटलें आयज करया म्हटलें. ओके, आणि लास्ट इयर न्ही हांवें ती रेसिपी शेअर केला अळसांदे घालून, म्हणजे एक वेज रेसिपी ते. ओके, लास्ट टाइम हांवें शेअर केला अळसांदे घालून. ते तुमकां न्ही हांव लिंक दिता डिस्क्रिप्शनाक, तुम्ही ते चेक करू शकता. ओके, सो हांवें तो ब्लॉग हिंदीन केलेले, सो तो हांव लिंक हा पळय डिस्क्रिप्शन दिता. सो आयज न्ही हांव आकूरचे तोणाक करतले, पण सुंगटां घालून. आणि जे लोक नॉनव्हेज बीन खायना न्ही तो ते तुम्ही व्हिडिओ पळयात आणि तशें तुम्ही करू शकता. अळसांदे घालून न्ही एकदम बरें लागता. सो आयज हांव सुंगटां घालून करतले, बारीक बारीक सुंगटां. तुम्ही जाल्यार मोठे सुंगटां घालून करू. आता हे पळय अशें आसता पळय, हे अशें आसता आणि बरें तेका हांवें वॉश करून दवरला. सुंगटां घालून बी केलें न्ही एकदम बरें लागता. ओके, आणि पावा वांगडा बी खावपाक न्ही एकदम बेस्ट. ओके, सो टाइम वेस्ट करया नाका, फटाफट हांवें सगळं वॉश करून दवरला. ते फक्त चॉप करपाचें उरला. ओके, ते पयलीं न्ही आमी कटिंग करून घेवया. ओके, चला. सो हे पळय आकूर. सो हे म्हाका न्ही 50 रुपये पडले. आणि हे न्ही तुमकां आतां मार्केटान इजिली मेळटा, म्हापसा मार्केटान चला जाल्यार पणजी मार्केटान. ओके, इजिली हे तुमकां आतां मेळटा आणि आतांच चड तुमकां हे मेळटले मनसुनानूच. ओके, सो जे लोकल आमचे गोंयचे लोक लोकल घेवन बसता हे भाजी. ओके, तेंचे कडेन मेळटा हे आणि म्हाका पडले हे 50 रुपया. ओके, सो हे आतां आमकां न्ही फायन म्हणजे बारीक चॉप करून घेवंक जाय. सो खूप जणांचे न्ही एक वेगळे वेगळे पद्दत आसता करपाचे, जशें आमगेर करता. आयज तुमकां हांव शेअर करता. खंय चुकलें बीन जाल्यार न्ही म्हाका तुमी प्लीज कमेंट करात. ओके, सो हे सायडीन न्ही मातशें ब्लॅक जाला की हांवें 2 दीस हाडून दवरलेले न्ही फ्रिजीन. सो हें हांव कट करता. सो बारीक हांव कट करून घेता. सो अशें न्ही आमकां हें कट करून घेवंक जाय. इतले बारीक आमकां कट करून घेवंक जाय. तो हांव सगळें न्ही हें कट करून घेता, मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगा पळयात हांवें आकूर न्ही हें कट करून घेतला आणि हितून न्ही खूब प्रमाणान न्ही विटामिन्स, मिनरल्स आणि फायबर आसता. ओके, आणि हे तुमकां न्ही आतां मनसुनानूच मेळटले. ओके, हाडा आणि खाया, एकदा तरी करून खाया, एकदम बरें लागता. प्रॉन्स ना जाल्यार अळसांदे बी घालून न्ही करूं शकता. ओके, सो हांगासर हांवें सुंगटां घेतला, बारीक सुंगटां घेतला हांगासर. आणि हाफ नाल्ल ग्रेट करून घेतला, लसूण घातला, एक कांदो उबे चिरून घेतला. आणि हिरवी मिरसांगो घालप हें ऑप्शनल, लसूण बी घालप हें ऑप्शनल. सो आमी हे घालतात. मातशें एक तिखसाण येवपा लागून न्ही हांवें हांगासर एक जस्ट 3 ग्रीन चिली घेतला. ओके, आणि हांगासर घेतला एक कांदो हांवें चॉप करून घेतला, सोला घेतला हांगासर. आणि हांगासर पळय एक व्हडलो चमचो हांवें गोवन गरम मसाला घेतला आणि एक धाकटो चमचो हांवें घेतला हळदी पिठो. सो आमकां इतलेंच लागतले आकूरचे तोणाक करपाक. ओके, आतां आमकां न्ही हें आकूर आणि कांदो घालून न्ही बरें एका शिजोवन घेवंक जाय. ना जाल्यार तुमी कुकरान घालून ताका 1-2-3 सिटी काडूं शकता. सो हांव जस्ट हें ताका आयदनान घालून न्ही शिजोवन घेता. आकूरचे तोणाक न्ही हांव एक मातीचें आयदन करता. सो आतां आमी घाले हितून आकूर. सो आतां घालता कांदे. हांगासर न्ही एक कांदो मातसो व्हडलो कांदो न्ही हांवें चिरून घेतला. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. उदक घालता, जितलें हें आकूर भरता पळय तितलें आमकां उदक घालूंक जाय. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हेका न्ही हांवें गॅसीच्या वयर दवरला. आतां न्ही आमकां आकूर न्ही बरें शिजोवन घेवंक जाय. एक 15-20 मिनटांनी एका अशें धांपून दवरता आणि एका बरें शिजोवन घेता. सो आतां न्ही आमकां सोय बीन भाजून घेवंक जाय. सो हितून घालता एक धाकटो चमचो तेल. सो पयलीं न्ही आमकां कांदो, ग्रीन चिली आणि लसूण फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदो न्ही बरें मातशें ब्रावन जायसर न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदो न्ही हांगा फ्राय जाल्ले आसा. आतां आमी घाले सोय
आणि आता आमकां सोय न्ही बरेशे ब्रावन कलर जायचे आनी आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. जितले बरें तुमी सोय फ्राय करतले पळय तितलेच तें तोंडाक जे आमी करतले पळय ग्रेवी टेस्टी जातलें. पण फ्लेम हा पळय लो दवरात आनी ताका बरें फ्राय करून घेयात आनी कंटिन्युअसली अशें ताका स्टर करत रावात, मिक्स करत रावात. हांगासर पळयात सोय न्ही बरें भाजून घेतला आनी मातशें थंड जाला. ओके, गरम आसनात न्ही गरम मसाले बी घालून ताका मिक्स करनाकात, मातशें थंड जावं न्ही. सो आतां आमी घालया एक व्हडलो चमचो गोवन गरम मसाला आनी आतां घालता एक धाकटो चमचो हळदीचो पिठो. सो बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो आतां न्ही आमकां जे फायन पेस्ट करून घेवंक जाय, थोडेशें उदक एड करात आनी हेजें एक फायन पेस्ट करून घेवया. सो हांगासर न्ही हांवें एक 20-25 मिनटांनी एका बरें शिजोवन घेतला पळय आनी आकूर न्ही बरें शिजलेलें आसा. सो आतां आमकां घालूंक जाय प्रॉन्स. ओके, प्रॉन्स न्ही पयलींच घालूंक जायना कित्याक सुंगटां शिजपाक चड टायम लागना, आकुराक मातसो टायम लागता शिजपाक. सो आकूर बरें शिजले की न्ही मागीर सुंगटां घालपाचें. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी सुंगटां कूक जावपाक चड टायम लागना. ओके, एक 10 मिनटांनी हांव बरें शिजोवन घेता सुंगटाक. सो हांगासर न्ही एक 10 मिनटां जाल्लीं आसा आनी सुंगटां हा पळय बरें कूक जाल्लें आसा. हें पळयात चड टायम लागना सुंगटां शिजपाक. सो आतां आमी घालया मसाला पेस्ट घालया. सो आतां घालता मसाला. आनी मिक्सरान न्ही मसाला लायले जस्ट थोडेशें उदक घालता की ऑलरेडी न्ही हितून उदक आसा भितर. ओके, बरें एका मिक्स करून घेयात. सो आनीक न्ही हांव उदक घालचें ना. ओके, कित्याक खबर आहा तोंडाक न्ही मातशें थीक आसूंक जाय, चडू पातळ बरें न्ही आनी चडू दाटूय बरें न्ही. सो हें सारकें आसा. हें पळय पुरो न्ही गे मय म्हणटा सारकें आहा खंय. ओके, सो आतां घालया आमी सोला. सो आतां घालता मीठ. उदक मीठ घातलेलें हांवें, मातशें मीठ म्हाका कमी लागता सो मीठ घालता. बरें एका मिक्स करून घेयात. आतां एका न्ही बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय. फ्लेम हा पळय लो दवरात आनी एका बरेंशें खतखतो हाडून घेवया. शिव येयलो कॅमेरामॅन आनी हांव पळय हांगासर. सो हांगासर न्ही हें पळयात आकूर तोंडाक बरें खतखतो आयिल्लो आसा. हें पळयात इतलेंच हांव थीक दवरतलें, चड पातळ करचें ना हांव. हें पळय आनी सामकें टेस्टी जालां गे. पळय सुंगटां घातला. ओके, सो जाल्लें आसा बरें खतखतो आयला. एका खावूंक सांगता तुमकां शिव न्हू शिवनाथ. शिवनाथ खावूंक सांगतलो कशें जालें तें. चला आई थंय बसला. आई थंय हाय म्हण. आयज व्लॉग ना, आयज जस्ट रेसिपी. शिवनाथ लागलो सांग. आकूर. अंकूर खंय हें कोणाचें नांव घेतलें तुवें आकूर आनी इंग्लिशीन ताका म्हणटा मँग्रू फन्स. खंय मँग्रू फन्स. बरें आहा बरें लागता तें. आतांच तें मनसुराक जाता. पयलीं आमी केन्ना खावंक नासलेलें आं, खरें सांगता तुमकां. आमकां कोणें दिल्लेलें करून, आमचे नेबरान तिणें आमकां करून दिल्लेलें, अळसांदे बी घालून दिल्लेले. तेन्नाच्यान आमकां तें खूब आवडलें. तेजे पयलीं आमी केन्नाच तें खावंक ना आकूर. सो आतां आमी हाडटा जेन्ना म्हाका दिसलें न्ही हाडून करून खातात. सो एकदां करून खाल्लें न्ही खूब जालें आनी तितून बरें तें जिवाक मिनरल विटामीन फायबर आसता. हय ओके, बरें तें हाडून खायात करून. ओके, सो आयची रेसिपी कशी आसलेली प्लीज कमेंट करात आनी कितें चुकलां बी जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करा. ओके, सो चला आयचो हो व्लॉग रेसिपी हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्राईब करा. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. सो आयज एक बड्डे आहा ताका विश करूया. एक्चुअली न्ही काल बड्डे आसलेलें. सो आतां न्ही हांव संडेचे न्ही व्हिडिओ घालचें ना. ओके, आनी जेंचे कोणाचे संडे बड्डे आहा पळय तांकां हांव मंडेच्या ब्लॉगान विश करतलें. ओके, संडे हॉलिडे घेता. ओके, सो काल आसलो बड्डे, आयज कोणाचो बड्डे ना. तर नांव आसा निनोश्का फ्रॉम UK. ओके, विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमची हेल्थ बरें दवरची आनी जे कितें विश आहा पळय सगळें देवान पुराय करचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे निनोश्का. यो रे.